Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today in the House. Speaker sir, demand number 54. Speaker sir, today when we speak about TCP, Speaker sir, TCP is a very important department pertaining to Goa. As MLA, sir, Speaker sir, it is not only a birthright to save Goa, but also to preserve Goa. The golden amgelia natural beauty, itli going ahli to preserve it for our future generation. Speaker sir, this department is not only TCP. Once TCP comes into the picture, it correlates with all other departments like PWD, electricity, health, education, industries. Why I'm saying is that once you approve a building, all these departments come into picture. I think rost is road is electricity is सगळं जाय. But we have to see the carrying capacities. Because sir, की झाला आज गांवांनी बोळ जाता because of TCP's issues, जावं तेंच्यो amendments हाडे whatever clauses हाडे ताका लागून. So I think so we have to be very careful with this department. Because sir, it is only not TCP, Investment Promotion Board म्हणून आपण आणि separate आणि एक तयार केलो. There also it is a single window तांकां म्हाका दिसता approval मेळटाय. So both this department, the Minister for Industries and the TCP Minister, I think so there are two different or parallel lines, but both these departments are correlated because all these other issues like water, electricity come into picture. And when it comes in our villages, maksa amgeli गांवकारांनी बोळ जाता. Speaker sir, हांव आतां एक मुद्दम एक वोस सांगपाक सोदतां. आमगेल्या honorable memberan Baba Vijayan सांगिल्लें, he must have bought that 16B in a good intention. Intention in the sense regional पेनाचेर issues जाल्ले, कित तरी problem जाल्ले, overlook जाल्ले, तें change करपाक, which was as settlement, then it was in orchard or agriculture. To change that, he had bought 16B, what he has admitted also, Baba Vijayan. And he had done only 32 cases. Goes Borimla, 32 case kello. But after that, 2019, mid of 2019 till 2022, more than 7,400 cases has been done. Almost lakhs of square meters, touching crores of square meter of land has been converted. Speaker sir, आता जेन्ना उलयता आसतना विजयानी सांगलें, आपण एक बरें मुद्द्यान तें हाडलें. Out of 32, 22 were as the institutional or religious conversions were done, changes were done. But after that, ते कोण कित केलें तेजेर उलोवपाना. Honorable Chief Minister देव बरो करूं म्हणटा, he has cancelled that 16B. Speaker sir, आता what we have seen, what has happened in Kerala, and it is very sad. We are with them. तुवें आपणायलो योगदान दिला स्पीकरान, आतां कितें सांगपा तें सांगलां. Speaker sir, म्हगेल्या मतदारसंघा म्हाका दिसता because of this 16B, म्हाका सदां there are many cases which have been converted. अजून त्यो जाल्ले, लोकांनी थिंगा घर बांदलें. Komuldat land also has been converted under that this 16B. So म्हाका दिसता सरकारान आतां सारकें all these applications which had come, I'm talking about Kepe as well as Goa, ती तुवें आतां बंद केली, मिनिस्टरान बंद केली. तांकां सगळ्यांक नोटीस धाड आनी तांकां सांग बाबा युअर लँड इज ऑन ओरिजिनल कितको ऑर्चर्ड आहा एग्रीकल्चर म्हूण सांग. गांवकार वाड्यार हांव तुका ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन केल्ली, थिंग प्लॉट केन्न लोकांनी घर बांदलें, तांकां खबरलें न्हय. ते आतां तांकां हावज नंबर मागूंक वयताय आनी म्युन्सिपालिटी तुगे मागीर कितें नंबर दिता कितें कोता. बट सी दॅट यू सेंड युअर डिपार्टमेंट, मेक देम अवेअर दिस लँड इज नॅचर ओरिजिनल कितें आहलें, ऑर्चर्ड आहलें, एग्रीकल्चर आहा म्हूण सांग. तांकां स्वता आमी पयशे पळय, कोण पयशे घेवन गेलो तेज्यान उलयना तुका. कोण म्हणटालो आमगे एलेक्स बाब, तांकां तुवें पयशे दिले ते फॉर 16B, दे हॅव पेड ऑफिशियल फीज. You please return to them, so they will come to know that this land is to its original state, whatever it is. बाकी पयशे दिले ते मेळपा न्हय म्हाका दिसना, बट ते तुगे ऑफिशियल दिले ते तरी दी. ते दिले जाल्यार तांकां कळटलें की ही जमीन तांगे परतून एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड आहा म्हूण. सो मेक इट शुअर दॅट यू गिव दॅट मनी बॅक. इट इज इन लॅक्स ऑफ, आय डोंट नो, इन क्रोज ऑफ रुपीज, बिकॉज अनऑफिशियल क्रोजान जाले. सो तुगे लॅक्स तरी आसपाकूच जाय. सो जस्ट गिव दीस मनी बॅक टू दॅम. स्पीकर सर, आतां ते 49 आनी एक ते जेन्ना विजय बाब आशिल्लो फॉर एग्रीकल्चर जमिनो हिंगा बाबा ताणें एक क्लॉज हाडलो. And under that clause, I think so the department have to issue NOCs to do a registration of sale deed. आता म्हगेले केपेंच्या मतदार सांगता हांव. आतां जायत्यो प्रॉपर्टीज ऑर्चर्ड आहाय, एग्रीकल्चर आहाय,
त्यो हे सेल डिडा NOC दिन इंक्यूत आहे मुकोडे थोड्यो कॉपीज आय हॅव इट आय हॅव ऑलमोस्ट 16-17 कॉपीज विथ मी NOC इंचाल जाल्यार म्हाका तुवें आन्सर दिला तुगे डिपार्टमेंटान कांय दिला म्हूण बट आय हॅव लेटर्स आय हॅव दीस कॉपीज which are it is clearly mentioned है orchard and cultivable land zone म्हणा but तुम्ही NOC हें दिल्या सब डिविजन बीन कांय ना सो जस्ट सी मेक इट एंड रिवर्ट इट बॅक सगळ्या डिपार्टमेंटान धाड सगळ्या एका इवन रेव्हेन्यूक आनी हे सगळे सेल डीड्स कॅन्सील करून घे अदरवायज नेक्स्ट असेंब्ली हांव बोवाळ मारतलो बट यू हॅविंग एम्पल ऑफ टायम सी दॅट इट गोज टू इट्स ओरिजिनल वॉट लँड यूज स्पीकर सर this thing is very serious हांव मुद्दम सांगता because I am also affected with it one highway main आमगेले highway मडगांव from in Paji Font start आता Tato restaurant आ things on कदंबाकडे road widening केले many years back and the road widening was done only one sided eco sided road widening केले highway the main NH17 highway केली the center line of that highway has shifted because it was widened on one side. So Ata, you have to, even then when those games were there in the stadium, Amgal Vijay Babna, he had requested me, my property was there. And due to some political interference, opposite of Tegala friend, Amu Olkota, Tege Duri Mulopana Mulpala Elton to Giatino, Mase road Vado Mulpala. Ata road Ahato, ek side in center line already Alola. So Maksa department to answer department insta Kurba then original road, Je highway road alle, before widening, you make it sure that you put it on the plane. Showing the original road which was there on the survey plan because one side it is developed so the center line is shifted so when you hal loka building illegal jatuli but department P दाटून किती एक side no road winding केला so make sure you put it on the record म्हणजे in the regional plan or your ODP saying that which side the road has been developed original at next to get develop kota road winding kota it has to be the other side not the other center of the existing road so please make it sure that this thing has to be done. स्पीकर सर जेन्ना TCP उलयता हांव म्हगेल्या मतदारसंघांत जायते जरा मोठे वायलेशन ऑफ योर TCP एक्ट्स हॅव बीन डन सो मातशें सी टू इट आय गिव यू इन पर्सन वॉट एवर डिटेल्स मेक इट शुअर दॅट इट इज मेंटेन नाल्यार तें सारकें मागीर वायनाडा भशेन जातलें इट्स क्लिफ उडयला दोंगर उडयले रॉक्स उडयले आनी थिंगा आपण बांदिला जस्ट सी इट इज मेंटेन स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट डिमांड नंबर 55 स्पीकर सर केपें उलयता हांव म्हगेले केपें मतदारसंघांत म्हाका एक म्युन्सिपालिटी आहा दॅट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज मेन म्हळ्यार ते स्टाफ इतले वर्सांचे स्टाफ आहा ते रेग्युलर जायना ते बाबडे गार्बेज कलेक्शन लेबर जाय कितले वर्सां जाले ते तशें आय सी दॅट इट यू रेग्युलायज देम तेंगे मातशें तेंकां दी एक हक दी तेंकां ते मेन काम ते कोताय तुगे ऑफिसान बसोन ते कोताय म्हूण तूं बट हें सारकें नाका काम हे स्टाफ कोता सी दॅट यू तेंकां रेग्युलायज कर स्पीकर सर आमगेलें म्युन्सिपल बिल्डींग आहा चीफ मिनिस्टर ना हिंगा चीफ मिनिस्टर आहलो इनॉग्रेशनाक ते कितू तेंप तेच दवरपाचें मिनिस्टर मातशें म्हाका आज हेजो आन्सर जायो तूं केपें म्युन्सिपल बिल्डींग आतां तें ऑपरेशनल केदोन कोता केदोन इन यूज कोता मातशें म्हाका आन्सर दी स्पीकर सर हें बिल्डींग जें मोठो आसना सुभाष बाबा मिनिस्टर आहा तेका चड खबर आहा थिंगा फीश आनी वेजिटेबल मार्केट म्हूण आसलें दॅट प्लेस वीच वॉज दे ओरिजिनली they demolished it आणि नाव घायलें fish and vegetable building market म्हूण बट थिंगा व्हड बिल्डींग जाला आनी आतां ती जमीन आहा ती बाब सुभाषा तेंगेली बँकाची केपें अर्बन तेंगे बँकाची जमीन आहा तांकां आतां वी डोंट हॅव अ मार्केट प्लेस सी टू दॅट वी एक्वायर गिव अस सम लँड फॉर दॅट ना तुगे एक्वायर कोना रे हांव दिनाका तुगे कोना सो एक जमीन चोय कित्याक तांकां हाल्यां तें दाणें जाल्यार दे ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप दॅट लँड So you make sure that we have land. Sunday bazaar जाता तें mess जाता. थिंगा कोणा ट्रॅफिकाक वचों मेळना. But people have to buy there. People come there, but the whole traffic road is blocked. See that we have one good place for fish, vegetable and come. Speaker sir, how fund though it is with BJP municipality. BJP बरा आहाय ते सगळे काउन्सिलर आहाय ते मुज जातीन आमको 5 आहाय बाकीचे 8 तेंको आहाय बट हे म्युन्सिपालिटी फंड दिवपा गरज आहा म्हाका दिसता जायत फंड तेंक ना म्हाका थोडे काउन्सिलर सांगतले सी टू दॅट केपें म्युन्सिपालिटी हॅज सफिशियंट फंड्स ना कितें डेवलप करपा जाय म्हणटाय ते फंड्स ना स्पीकर सर केपें व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटो STPचो सुवेज इन जी बिल्डींग आहाय थिंगा ओवरफ्लो जायताय आनी केन्ना कोणें कंप्लेन केल्या हेल्थ डिपार्टमेंटान बिल्डींग वाल्यान दादार कोता तेंगे तें लायट उदक काट कोता म्हणटा बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन
स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसपा जाय की एक STP आमकां एक प्लांट केप्यां जायो, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार हेल्थ इश्यूज जाताय. डेंग्यू गेल्या त्या वर्सा एक बायल मेल्ली डेंग्यूजान केपें टावनाकूच व्हेरी क्लोज 200 meters फ्रॉम द मेन मार्केट. सो हे इश्यू जावपा नाकाय. जस्ट सी स्पीकर सर, मिनिस्टरान म्हाका सांग की प्लांटाची आमकां सुविधा करपा जाय इन केपें, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सारको रिक्वायर्ड एट दीस टायम. स्पीकर सर, जेन्ना हांव डिमांड नंबर 68 उलयता आसतना आमकां मेजर प्रॉब्लम आहा म्हणटा तो तुगेलो फॉरेस्टाचो इश्यू आहा. म्हणल्यार आमगेले ST भावांक जे फॉरेस्ट इश्यू जाय तांकां लास्ट टायम डिमांडार उलयल्लो. हे जे तुगेले RFOs वो कोण आहाय ते कितें कोताय, हे आमगे ST भाव जे थोडे ड्युरींग द सिजन पावसाच्या तेंपार तर तेंगेल्यो मिरसांग्यो आनी बाकी क्युकंबर वो बाकीचे जे सिजनल वेजिटेबल आहाय ती रोयताय ते तुगे डिपार्टमेंटान तुगे गार्ड बीड आहाय ते काडटाय. मिनिस्टर मातशें आयक व्हेरी इम्पॉर्टंट, जस्ट इंस्ट्रक्ट ऑल योर दिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ते लोकांक हें सांबाळोले ST लोकांक सांबाळो म्हण आज दोंगर आनी झाडां आहाय. समज तुमी तांकां भायर उडयताय आनी रोवपा तर दिनाय जाल्यार म्हाका सांग इट इज व्हेरी बॅड. कित्याक ते त्रास काडून रोयताय, तुगे मनीस आहा ते काडटाय आनी उडयताय. जस्ट सी दॅट इट डजंट हॅपन. स्पीकर सर, आमकां केप्यांक पयर चीफ मिनिस्टरान फोटो हाडून दाखयल्लो. आतां रानां तूं सोड, गांवांकूय लेपर्डां आनी हे गोयरेडे म्हणटाय ते पावले. विदीन 1 kilometer हे गोयरेडे आतां केप्यां बाजारांकूय पावले. सो म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोंद घेवपाचें. आनी चीफ मिनिस्टरान म्हाका जाल्यार नोटेड म्हणलें आनी ही वील टेक एक्शन. आतां 3 दीस जाले म्हाका सुद्दां एक फॉरेस्ट ऑफिशियल ते थिंग वाड्यार येयलो ना खंय. सो वॉट एवर एश्युरन्स. स्पीकर सर, असेंब्ली आमी कितें डिस्कस कोताय आनी जेन्ना असेंब्लीन डिस्कस जाता एंड वेन द मिनिस्टर रिप्लायज एंड सेज नोटेड वॉट एवर, एक्शन हॅज टू बी व्हेरी प्रॉम्प्ट. एक्शनूच जायना, सगळें नोटेड म्हणटाय बरयताय वयताय, कांय जायना. 3 दीस जाले कोण फॉरेस्ट ऑफिसर येयलो ना खंय थिंगा. म्हाका सुद्दां आतां आज फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगता हांव, मातशें हे डिपार्टमेंटान तुगेले सारके जाग्यार घालण्याक उठाय न्हिदलो आहाय जाल्यार. आनी कितें हाल जर एक इन्सिडंट जालो, कोणाकूय मारलो, कोणाकूय मेलो जाल्यार म्हाका सुद्दां हाल तुमगेन तुमच्या आंगार घेवपा पडलें. स्पीकर सर, हे जे आमगेले केप्यांक तो एक जिवण्या बीन दवरपाचो तेजें नांव म्हणून हांव तो सदां म्हणटा ताका पेमेंट सम 12 or 14,000 कितें मेळटा आनी इट इज अ व्हेरी रिस्की जॉब. म्हाका सुद्दां हांकां तुमी मातसो एटलीस्ट मिनिमम 25-30,000 तरी हो करपा जायो. मिनिस्टर मातशें हांकां मातशें वाडो ह्यो पेमेंट, कित्याक हे जिवाण्या बीन धोताय तांकां ते रिस्क घेवन ते बाबडे वचोन रातीको कितल्यांकूय पळय ते तुगे ते काम कोताय. बट तांकां पगार मेळटो म्हाका सुद्दां सारको उणें. मातशें हेतून तांकां वाडय. स्पीकर सर, एक रस्तो आहा, हांव तुका 2 वर्सां जालीं आतां सांगता, एक सांवरिको म्हणटा. यू हॅड प्रॉमीस मी लास्ट टायम यू वील टेल यू ऑफिशियल. मिनिस्टर मातशें तुगे आतां हिंगा RFO सांग तो सांवरिको म्हूण एक बारशें रस्तो आहा. प्लीज सी दॅट इट इज बीन टार्ड. येतलोच एक 100 meter आहा तो. मातशें सांग तें इंस्ट्रक्शन दी. ती NOC हाडटा कोता आनी ते तुगे तें ऑनलायन घात म्हळ्यार म्हाका सुद्दां आनी 5 वर्सां तरी वयतलीं, कित्याक तुगे ते पोर्टलाचेर अपलोड जायना तें. सो मातशें सांग तेंकां एक NOC दी आनी रस्तो एक्जिस्टींग आहा, ओन्ली इट वील बी टार्ड. सो मातशें कोर एन उडय, सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 जेन्ना सगळे उलयले गर्ल चायल्ड, वी हॅव टू सी दॅट गर्ल चायल्ड हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. जायत्यो बायलांचे चेड्यांचे अत्याचार जाता. इट हॅज टू बी टेकन इंटू अकावंट. सरकार म्हाका दिसता हॅज टू बी व्हेरी सिरियस विथ ऑल दीस इश्यूज. जेन्ना स्पीकर सर आमी लाडली लक्ष्मीचे उलयताय, म्हाका आन्सर मेळ्ळे ते प्रमाणे 114 एप्लिकेशन्स आर पेंडींग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तुवें म्हाका लास्ट टायम प्रॉमीस केल्लें दॅट यू वील क्लियर इट. आय डोंट नो इफ यू हॅव नॉट गॉट फायनान्स, बट प्लीज सी दॅट ऑल दीस लाडली लक्ष्मी आमगे कोण मायकल बाबान सांगिल्लें तेंगे काजा जावन भुरगीं जालीं म्हूण, बट आजून ते 1 लाख मेळना. सो एटलीस्ट भुरग्यांक कित्याकूय बाती जाता ते कित्याकूय ते पयशे घालपा तरी तूं दी तांकां, ना बड्डे सेलिब्रेट करून दिया तांकां त्या पयशांची. सो मातशें 114 एप्लिकेशन्स इन केपें, प्लीज सो दॅट इट इज बीन डन. स्पीकर सर, जेन्ना अंगणवाडीचें उलयता, अंगणवाडी म्हगेल्यो 41 अंगणवाडी जाय. आनी आय थँक यू वन अंगणवाडी काल नुकून पयर आमी इनॉग्रेट केल्या. इट वॉज बिल्ड इन 1980, सो वी हॅव जस्ट रेनोवेटेड वन. बट देर आर ऑलमोस्ट 21 अंगणवाडीज which are on rental basis.
आनी तांकां म्हाका स्वता कोण काम करता तांकां 4,000 वा 2,000 कितें पगार मेळटा. ते कोण हेल्पर वा कोण येता तांकां ते मातशे पगार वाडय. सरकाराक गेलो आमदारांक पगार वाडयताय, आज ZP वाडयताय तुमी आनी आतां सरपंचा पंचाक सगळ्यांक वाडयताय. तांकां काम करता तांकां वाडय. आमदारांक वाडयनाका म्हण जाल्यार तूं वाडयले पगार न्हू कितें अलावन्स वाडयले आसले. पण तूं तांकांय वाडय. हे जग काम कोताय न्हू. आनी अंगणवाडी इज द बेजीक भुरग्यां पयलीं थिंगा वन लोक दाखयता एड्युकेशन बेजीक थिंग मेळटा वॉट एवर इट इज. बट एक काम कोता मनशांक वाडय. बाकीचें वाडयताय तें बरें आहा, हेंवूय वाडय. आमगेले गृह आदाराचे एप्लिकेशन्स ऑलमोस्ट 291 पेंडींग आहाय. स्पीकर सर, लास्ट 2 वर्सांक जायत्यो वस्तू हे तांकां सम इश्यूज आहा दे यू आर नॉट पेईंग देम. ते मातशें सॉर्ट आवट कर, तेंवूय काबार कर. तुम्ही पळयतात GNH.